फोंडेच्या जीएससीच्या भुरग्यांनी मंगळारा क्लासींचेर बहिष्कार घालो। कॉलेजीचो प्रिंसिपल खंय भुरग्यांक पिट्टा, भुरग्यांक प्रिंसिपलाची कडक शिस्त मानवना, ताची बदली करची म्हूण भुरगे मागतात। भुरग्यांच्या शिष्टमंडळान मुख्यमंत्र्यांक निवेदन दिलें। मुख्यमंत्र्यान खंय तांकां शेनवारा मेरेन प्रस्न सोडोवपाचें उतर दिलां। जीईसीचो प्राचार्य डॉ राजेश लोहानी चलयांची सतावणूक करता असो विद्यार्थ्यांचो आरोप। प्राचार्याक काडना तो मेरेन क्लासींक बसचें ना असो निर्णय कॉलेजीच्या भुरग्यांनी घेतला। मंगळारा सावन भुरग्यांनी क्लासींचेर बहिष्कार घालो। विद्यार्थ्यांचे एक शिष्टमंडळ मंगळारा मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळें। मुख्यमंत्र्यान शेनवार मेरेन प्रस्न तडीक लावपाचें उतर दिलां अशें विद्यार्थ्यांनी सांगलें। 2 दीस स्ट्रायक करताले आमी कालच्या, सो त्या खातीर आमी आयज सीएमाक मेळपाक गेले आनी सीएमाक आमी मेळून जो इशू जाल्लो सो ते फूल एक्सप्लेन केला। प्लस एक मेमोरेंडम आमी सीएमाक दिला, जेतून म्हाका एक मेन्शन करता की आमी हे फूल रेजिग्नेशन मागता हे फक्त एका इशू खातीर न्ही, पयर सॅटर्डे जाल्लो तो, तशेंच भरपूर इशूज आसा एक वर्सभराचे। सो हे सगळे इशूज आमी मेमोरेंडमान घातला आनी सीएमाक सबमीट केला आनी आमकां पूर्ण विश्वास आसा की सीएम एक आमकां बरें जस्टीस करतो आनी आमकां फूल ट्रस्ट आसा सीएमाचेर आनी वी एक्सपेक्टींग अ पॉजिटीव रिप्लाय। आनी सीएमान सांगलां की मे बी फ्रायडे ऑर सॅटर्डे किंवा फाल्यां असेंब्ली आसा म्हणून फ्रायडे ऑर सॅटर्डे पर्यंत रिजल्ट दितले। विवेक प्रभू आणि ओमकार फळारी प्रुडंटा खातीर। दिवचलचे सरकारी प्राथमीक शाळेच्या वरांडांत जमनीर रगत पडिल्लें पळोवन पालक आनी भुरगीं काजाबूल जालीं। कोणाचेंय कितें बरें वायट जालां आसूं येता म्हूण दुबावान पुलिसांक आपयले। रगताची सॅम्पलां पुलिसांनी प्रयोगशाळेंत धाडल्यात, मात रगत नेमकें कोणाचें तें अजून मेरेन कळूंक ना। दिवचलचे सरकारी मुळावे शाळेत घडिल्लो हो प्रकार। सोमारा सकाळीं भुरगीं शाळेत आयलीं तेन्ना पालक आनी भुरग्यांक वरांडात जमनीर रगत दिसलें। शाळेची सुरक्षा वेवस्था ना, वाठार उगडो, थंय कोण येता कोण वता कळपाक मार्ग ना असो पालकांचो मुद्दो। गोंयांतली एकमेव अशी व्हडली केंद्र शाळा असल्या कारणान हांगा वेगवेगळ्या प्रकारचे लोक येता। हांगा एक वाचनालय आसा, लोक आयले बाबा तुमी खंय वता काय ते आमी लायब्ररीन आयले म्हणटा, पूण ते शाळेन वयर पर्यंत फिरतात लोक, तेन्ना सगळ्या तरेचे लोक हांगा फिरतात। हेच्या पयलीं हांगा अशे जायते प्रकार घडलेले आसा, चोरी जाल्ली आसा आनी गोंयभर आमी पळयता जायते कडेन भुरगीं किडनॅप जाता कितें जाता आनी भुरगीं थंय सुद्दां व्हरोन कोण अशें किडनॅप जावंक शकता। शाळेचेर शिक्षण खात्याचें लक्ष ना असो आरोप भारत स्वाभिमानाच्या कमलेश बांदेकरान केलो। सकाळी हांगासर जो ह्या शाळेन घटना घडलेली आसा की रगत सगळी कडेन शाळेच्या आवारान आमकां पडलेलें दिसता। कोणाचें आसा आमी नकळो, पोलीस इन्क्वायरी करता, पूण हो एक भयानक प्रकार आसा। कित्याक 350 भुरगे आयज ह्या शाळेन शिकता। हांगासर रूम्स ईडीए ऑफिस आसा, तेचे रूम्स थोडे उक्ते आसात, तितून कितें प्रकार घडटा आमी नकळो। आनी ह्या जाग्याचेर अनैतीक गोष्टी घडल्यो जाल्यारूय हांगासर पळोवपी कोण ना, अशी हांगासर परिस्थिती आसा। हो प्रकार कितें तो पुलिसाचे लक्षात आयलो ना। दिसपाक गजाल रक्ता भाशेन दिशिल्ल्यान पालक आनी भुरग्यां मदीं बोवाळ पडलो। मात खरें खोटें कितें, रगत कसलें आनी कोणाचें हें लॅबॉरेटरीच्या रिपोर्टांतल्यानूच कळटलें। दिवचलच्यान रिपोर्टर उदय परब। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।